Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. मायनिंग बंदी हेच सध्या सरकाराक मोठे पॅन्डेमिक. मार्ग काडूंक गोंय सरकार यत्न करता. केंद्रानूय लक्ष घालचें पडटलें. 18 तारखेर गोंयचे मायनिंगाचेर म्हत्वाची सुनावणी. हितू पॅन्डेमिक काय न्ही, हे गव्हर्मेंटाचे पॅन्डेमिक. म्हणजे खंय तरी सरकारान सपोर्ट करपाक जाय, सेंट्रल गव्हर्मेंटान सपोर्ट करपाक जाय आणि करपाक जाय अशें की तें मायनिंग चालू जावपाक जाय म्हणून. हे पॅन्डेमिक गोंयच्या सरकाराचे आणि सेंट्रल सरकाराच्या हातीन आसा. गोंयच्या सरकारान आपणाक कितें जाता ते भशेन केलें. आता सेंट्रलान डिसिजन घेवन तें करपाक जाय. आता ज्युडिशरी कडेन वयता. आता सद्याक 18 तारीख ते ज्युडिशरी कडेन आसा आणि ज्युडिशरी शूड लूक एट द पॉझिटिव्ह सायड ऑफ इट. सोशल जे लोकांक दिवपाक सोदता वा दिताले खुबशे स्किमी, तेजेरूय फाटी पडला. म्हणजे इट इज नॉट म्हयन्या जायना डिस्पर्स. सो तेही ऑलमोस्ट बंद जाल्ले आसा. मदीं सीएम मागीर कशें तरी मॅनेज करून बॅलन्सिंग करून कितें तरी घालता. गव्हर्मेंट सर्वंट जे आसा हो एडीड सर्वंट ऑर एडीड स्कुलां वा आनी कितें एडीड जे आसा तांकां सद्याक तरी पगार घालपाचो वेवस्था वयता. तेय कशें वयता, जो थोडोसो इन्कम येता आनी खंय तरी मागीर सरकार बॅलन्स करून त्या इन्कमाक आनी लोनाक हे चालू दवरलेले आसा. ते कितले दीस पासून चालू उरतले हेजेर एक क्वेश्चन मार्क. पूण कितले दीस मॅनेज करूं शकता? जीएसटी कंपोनंट ना, कसलोच इन्कम ना सरकाराक, जाल्यार सरकार कशें करतले? सरकार म्हळ्यार लोक. लोकांक जर हॅप्पी करपाक जाय जाल्यार हे सगळ्यो इकॉनॉमीक एक्टिविटी रिवायवल जावपाक जाय आनी ट्युरिझम म्हणटा जावचोच ना आनी मायनिंग एक जावंक शकता. हेजेर जर जालें जाल्यार सरकार ज्या पॅन्डेमिकांतल्यान जे पयशाचे पॅन्डेमिकान जे सरकार घुसपटले आसा ते भायर सरूंक शकता अशें म्हाका दिसता. स्किमीचे पयशे अकावंटांनी घालूंक मुख्यमंत्र्याची सर्कस. नित्याची घासाघीस. तरी स्किमी खंय बंद जावच्यो ना. मोठ्या जिद्दीन या कोविडातल्या महामारीत सुद्धा त्यांच्यानी आपली परीक्षा दिली. हे सगळे करता असताना आम्ही गव्हर्नन्स खंयसरूच विसरूंक ना. या सगळ्या पाठभुयेचेर म्हाका दिसता जावं तो मागीर गरीब आसतलो, जावं तो शेतकरी आसतलो, ह्या सगळ्या भावांक अंत्योदय तत्वाचेर मेळपी सोशल सेक्टरांतल्यो सगळ्यो येवजण्यो आमी सातत्यान थोडे दीस उसरा पावल्या आसतल्यो. BSSY आसात, गृह आधार आसात किंवा स्कॉलरशिपचे पयशे आसात, सबसिडीचे पयशे आसात, शेतकऱ्याचे आसतले, दुधकाराचे आसतले, हे खंयचीच स्कीम, खंयचीच येवजण जी अंत्योदय तत्वाचेर पावताली ती येवजण आमी बंद करूंक ना. ताज्या पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न जो आसा केला. थोडो उशीर जाला आसतलो. थोड्या दिसांनी उरलेल्यांचेय बी ह्या येवजणे खालाचे पयशे ते त्यांच्या अकाउंटा पर्यंत पावतले हाजी हांव ग्वाही दिता. गोंयची अर्थीक घडी जाग्यार बसतली जाल्यार मायनिंग सुरू जावंक जाय. राज्यपालूय तेच मताचो. गोवा के पास बहुत रेवेन्यू के रिसोर्सेज नहीं हैं. माइनिंग वाज द मेजर थिंग. उसके जाने के बाद डेवलपमेंट ढीला हुआ है. तो गोवा के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है माइनिंग रिज्यूम होना. एंड आई एम इन लूप विद चीफ मिनिस्टर. वो जो कर रहे हैं तुम्हारे लिए, आई एम सेटिस्फाइड विद दैट एंड आई एम देयर टू हेल्प हिम. केंद्राकडेन हात पसरून 7-8 वर्सां जाली. गोंय सरकाराचो हाडली पड रांदली पड कारभार चल्ला. इन्फ्रास्ट्रक्चराची कामां करता केंद्र सरकार. गोंयची तांक सोंपली. आतां कोविड महामारीत केंद्राचीय परिस्थिती ना. GST भरपाय, सेंट्रल टॅक्स रिटर्न, वित्त आयोगाचो आदार सगळे डावन. ट्युरिझमाक फुडारूच दिसना. पॅन्डेमिकांतूय अर्थवेवस्था चलोवपाची तांक आसा ती फक्त मायनिंगांत. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.